Dentro anche A22. Pormeshvara sforțoloita, tacerai sogles mogace. Pormeshvara sforțoloita, tacerai sogles mogace. Consolarnos sorgiso, am sodio am cel facoita, somes tanglagia poita, apnace bolti somoita, consolarnos sorgiso, am sodio am cel facoita, somes tanglagia poita, apnace bolti somoita, Pormeshvara sforțoloita, tacerai sogles mogace. Pormeshvara sforțoloita, tacerai sogles mogace. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्याची क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एक वोट तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे असो. परमेश्वर राज वोट चलयता ताचे राज सगळेच मोगाचे. ह्याच सर्गींच्या राजान भितर सरून सगळ्यांचो आमचो आवडो आनी ह्या संवसारांत आमी वाटसर कशीं जियेता तेन्ना यात्रेकारां कशीं जियेता तेन्ना सर्गींच्या राजान भितर सरूंक एक गरजेचें म्हणटा तें देवाची कशी पडप आनी हेंच सायबीण मायन आपल्या जिवितान केलें. ती खुशी देवाची ओळखूंक वावुरली आनी हेच खुशयेन तिणें आपल्या पुताक सोडवणेच्या कामांत आदार दिलो. आमी देवाची खुशी आमच्या जिवितान ओळखून घेवंक आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत माडूंक आमकां त्याच देवाची कृपा मागुया. ह्याच्या मिसांत आमी जुलिया रॉड्रिगीस हिच्या आत्म्या पासत मागता देवान तिका सासणेक सूख फावो करूं म्हूण मागुया. तेच बरोबर आयज जे कोण आपलो वाडदीस समारंभता तांचेय पासत आमी मागता आनी खेरीत भाशेन जाणी मागूंक लायला तांचो आमी उगडास करता. आनी मिसाचे पेटेक तयार जातना आमची पातकां ओळखून घेवन देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागून बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोर पवित्र देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत वागेवन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वपिता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकलूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोमिया काकूत कर. सोमिया काकलूत कर. प्रार्थना. कोणवळे बापा तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेच्या देण्यांनी तांकां अदीक अदीक बोर भावार्थान बोरवाशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां तीर आनी जागृत करून दवर. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. मिकेयास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. तुजे पोरजेक बोडी घेवन चोरवाक व्हर.
ही पोरजा तुज्या दायजाचो हिंड. ती एकसुरी रावता एका रानांत आनी भोंवती आसात मैदानां. पुर्वींच्या दिसांनी ती करताली तशें आतांय तिका बाशानांत आनी गिलेदांत चोरवाक वचूं दी. इजिप्तांतलो भायर सोल्लाय तेन्ना तुवें केलाय तशें आतांय आमकां विस्मितां पळोवंक निर्मी. तुजे असलो देव आनी खंय आसत? तूं गुन्यांव काडून उडयताय, अपराध रोखडेच बक्षिताय. पोटांत राग दवरिनाय, पूण दया करपांत संतोसताय. आनीक एकदम आमची दया कर. आमचे गुन्यांव पांया तळार मस्तून तांची फूट कर. सगळीं आमची पातकां दर्याच्या खोरीक उडय. आमच्या पुर्वजांक मागां सोपूत दिल्लोय. ताच्या पोरमोणे जाकोबाक तुजें विस्वाशीपण कळीत कर आनी अब्राहमाक तुजी काकलूत दाखय. देवाचें उतर हे. देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. ह्या तुज्या देसाचेर सर्वेस्परा तुजी कोनवालायेची नदर पडली. गुलाम जाल्ल्या जाकोबाच्या भुरग्यांक तुवें सोडून परतून हाडली. तुजे पोरचेचे गुन्यांव तुवें बक्षिले. तिची सगळीं पातकां लिपून नाच केली. तुजो राग तुवें पयस केलो. रागान जळटालोय तो थंड जालोय. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. देवा आमच्या थारोका, नव्यान आमकां सोडून एकठांय कर. आमचें कितें वायट दिसलां तें उपकार करून विसर. आमचे रागा बरीतूच आसतलोय सदांकाल. पिनकेचे पिनकेन तापूनच रावतलोय. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. नव्यान आमकां जिवंत करचो नाय दोनया. तुजे पोरचेक आनीक तुजे सवे संतोष दिवचो नाय. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सोमी म्हणटा. कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे ताय येतल्या. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू लोकां कडेन उलयता आसतनाच ताची आवय आनी भाव भयण पावून सरली आनी भायर उबी रावून ताचे कडेन उलोवंक सोदतालीं. पूण आपणाक ती खबर दितल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हणलें, म्हजी आवय कोण? म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. कोणूय स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची कशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आमी संवसारान जियेतना जायते पावट पडयता.
कोणूय आपली ओळख दाखोवंक जाय जाल्यार आपूण अमक्याचोच चेडो वो अमक्याचेंच चेडो म्हूण आपले आवय बापायचें नांव सांगून ती तर उंचल्या दर्ज्याची वो तांकां सुबेजपणी वळखता जाल्यार तांचें नांव घेवन एक आपलें इन्फ्लुयन्स कशें करूंक सोदता वो कशेंय फेवर मागूंक सोदता वो कांय फावटी आमी कसल्याय एसोसिएशनाचे वो ग्रुपाचे वांगडी जाल्यार कोणूय असलो मनीस मेळटच आमी म्हणटा वी बिलोंग टू दॅट एसोसिएशन त्या एसोसिएशना वरवीं त्या जम्या वरवीं आमकां कसलेंय इन्फ्लुयन्स आसा जाल्यार दाखयता वो कोणूय अमक्याच कंपनीक काम करता आनी ते कंपनीच्या नांवाची जाल्यार कोणूय मनीस आपणाक इंट्रोड्यूस करता तेन्ना म्हणटा हांव अमकेच कंपनीचो वांगडी वो कोण आपणाच्या कोणाक इन्फ्लुयन्स अशें मेळटा जाल्यार आपली ओळख ते भाशेन दाखोवन कसले ना कसले फेवर मागूंक सोदता सादें जायत घडये ते थोडे फावटी लायनीक रावंक पडना जावपाक आपूण कोण तो आपणाचो दर्जो कितें तो आपणाचें कसलें व्हड नांव आसलेलो जाल्यार असले फेवर घेवंक आमी सोदता आयच्या शुवर्तमानूय असलेंच कितें पळयता आमी जेन्ना जेजूची आवय आनी ताचे बरोबर शीस आयले जेजू म्हणटा कोण म्हजी आवय कोण म्हजी भाव भयण एके भाशेन दिसता ती फेवर मागूंक आयिल्ली वो कितेंय तरी सांगूंक आयिल्ली पूण जेजू तांकां किकोंत करता पूण बाबडीनो बारीकसाणेन आमी ह्या शुभवर्तमानान नदर मारली जाल्यार जेजू तांकां किकोंत करिना जेजू तुवें शिकयतालो जाल्यार स्वर्गीच्या राजा बाबतीन लोकांक शिकयतालो आनी तांचें व्हडतेपण ती तर ह्या एसोसिएशनाक एके भाशेन म्हणटले भाशेन ह्या स्वर्गीच्या राजाक इफ दे बिलोंग टू दीस किंगडम ऑफ गॉड जाल्यार ती व्हडती म्हूण तो ताका शिकयतालो आनी हें करपाक ताचे आवयक ताच्या शिसांक हें जेजूक नाका आसलें कित्याक ती दे वर ऑलरेडी बिलोंगींग टू दीस किंगडम ऑफ गॉड कित्याक हीच आवयन ताची खुशी जिवितान पाडलेली आनी हाका लागून तिका वेंचून काडलेली ही आसा हांव दुनयाची चाकर अशें म्हणून तिणी ती कसली ती जेजू जाणा आसलो म्हणटच त्या वेळार जेजूक व्हडतें नासलें ती आपली आवय म्हणून पूण त्याहून व्हडतें कित्याक ती स्वर्गीच्या राजाची वांगडी देखून आनी हें करपाक तो दुसऱ्यांक सांगतालो तुमी स्वर्गीच्या राजाचे वांगडी जावं म्हणटच ही म्हजी आवय हो म्हजो भाव हें इन्फ्लुयन्स हें फेवरेटिजम जेजू तांकां दिना कित्याक दे ऑलरेडी बिलोंग टू दीस किंगडम ऑफ गॉड बाबडीनो आमच्या चलत्या जिवितान आमी पळयता असले फेवर्स आमी मागता व्हड फेवर आमी घेवंक जावो फेवरेटिजम आमी करूंक जाय जंय आमी स्वर्गीच्या राजाचे वांगडी जावंक आमकां एक सैग मेळटा असलेंच मारयेचें जिवीत जे भाशेन तिणी खुशी करून स्वर्गीचें राज चडोवन वावुरली असलेंच जिवीत दरेकल्याक आमकां मागया सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणार आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता पृथ्वीमंदिरान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो सासणाच्या सासणाक देवाक जोय सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणार आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता दाखवालेन दिलानी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो सासणाच्या सासणाक देवाक जोय
म्हज्या बाबा भयणी म्हजें तुमचें बलिदान सर्पविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थया सर्वेस्परा आदी मागां वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटोवंक तुजे पोरजेक तुवें फरमायलें. त्यो सगल्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें संपूर्णायक पावयल्यो. तोच जेजूचो योद्न आज आमी तुका भोक्तीन भोगतां तो दोयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वीं आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालय तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती समेस्तांचे सोडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पविदार आनी सासणाच्या देवा सर्व कडेन सर्व कांय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासून फावो हो कायदो नितीत्वानी आमच्या फायद्याचो. ते तुज्या उनोवंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रोसलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं वारमारेचे उदोरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर सयत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कशी पाळली आनी एक पवित्र पोरसां तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच तड्यान आमी गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणेक कराराचें रगत. पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उदका दिवन बावर्ताचो गट परगटुया. तुज्या कुर्सार आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उणारी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादलेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूळट कर. प्रिती भाशेन आमी उगडास करता जुलिया रॉड्रिगीस तुज्या आत्म्याची काकूळट कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोरजोडीत मुखार मोवळपणे फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आज वाडदीस समारंभ केल्या सगळ्यांची तशेंच आपल्या लग्नाचो दीस पाळटल्या आमच्या भावा भयणींची काकूळट कर. तांचेर तुजी कृपा उरतय.
अंकवार बरी देवाचे माई सांगात ही भाग्योन धरून तांणी सर्व काडून तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. संवसारी नदरे मुखार आमी खंयच्याय जम्याची जावं खंयच्याय दर्ज्याची जावं देवाचे नदरे मुखार हें व्हडतें न्हय पूण जी कोण बापाची खोशी करता आनी सुर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक येवजिता ती की जेजूचे नदरे मुखार व्हरली हेंच करूंक बापाची खोशी सुर्गीचें राज आमकां यो म्हूण आनी तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारान जावं म्हूण बापाक आमचें प्रार्थना जेजून शिकयलेलें हें उबारुया. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां यो तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो इब्राहीम आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवाड दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सोयींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भशेन ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदारका कृतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दिता व्हडलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
प्रार्थना. देवा आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर मागीर मोगाची दिश्ट घाल. सुरयेच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. तुरांतलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे असो. सर्वपदिदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. गाण्याचो अंक T40. पोरसो तुझ्या मागण्याचो माये सुख संतोष स्वर्गीचो पालून राग दोन्या देवाचो देवोय थाय पावस कुरपेचो कोतावीन काळजा मारियेच्या मनशा कुळाच्या आसऱ्या ऐकून घे मागणे आमचे माये व्हडे काकृतीचे ऐकून घे मागणे आमचे माये व्हडे काकृतीचे.